तर जस्ट आमी हांगा आतां पावल्या तिलकनगर अय्यप्पा भक्त समाज. तर राजी भितर वचा आतां तितलो ब्युटिफूल दिसतास पळया. कितलं छंद डेकोरेशन आणि अलंकार केला पळया देवाक. सबरी म्हणल्यार तो कशी असता त्या स्टेप्सांनी पुरा तशी केला पळया. व्हॉट्सअप गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आणि पुरे नक्की गुड मॉर्निंग. घंटे जाला 9:56. आज म्हाका गळ दुखचा लागला म्हळ्यार म्हाका दिसता हे एअर पोल्युशना निमित्त आनी भायर वता न्हय तर असं गळ असना मक्कोचें लागला. काल असना रात्रीची 12 घंटा इतल्यांची म्हाका स्टार्ट जाला मक्कोच्याक. आतां हेच ना त्या गिल्टान असना म्हाका दुखता पोल्युशना निमित्त दिस इतले भायर घाण जाला न्हय कसं कळना म्हाका. आता त्यांची ओपस ऊन उद्दा करता आणि पिता आणि मागीर ब्रेकफास्ट रेडी करता. पळोवया आतां कसं करता. ते दुखीनी मागीर आंग असं दुखचा लागला. पुरा रातभर फॅन बंद केला ना. मागीर फॅन बंद केलं मागीर म्हाका वापस घूम येवचें लागलें. पळयता आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आणि पळोवया आतां फस्ट हांव ऊन उद्दा करता. तर च्या दवरला आणि उद्दा चिकी ऊन केला हांव आतां. बेस्ट आता हेच ना BMC दाखवून असं उद्दा असं मस्त ऊन येतं असं फ्लो असं माझं एकदम काम चालू दिसता. हांगा पळया आमगे घरा तोगू पळया नेक्स्ट बिल्डिंगान तो आतां टँकर आयला पळया. तांगेल ते तोगू वॉटर टँक असं म्हाका दिसता फिल जायनी आनी तें म्हाका दिसता उदक ना दिसता. तर आमकां आमगेर सोसायटीन येदोळ ते कसं प्रॉब्लेम येनी अगर आयल्यार रस्त्यांची म्हळ्यार मुखारी टँकर हाडचें लागता दिसता. हे टँकर असना खाली मात्र म्हळ्यार न्हांवच्या बिवच्या बस तितलेंची पिवच्या बिवच्या न्ही म्हळ्यार तें असना हार्ड वॉटर तें म्हळ्यार तें बोरवेलाचें उदक तें म्हळ्यार नॉर्मल आमगेल पिवची उदक न्ही तें आमगेल धुवच्याक न्हांवच्याक बाकी पुरा कामाक ठीक आसा. रांदपाक जायना तर रांदपा खातीर आमकां विंगडो उदक आसता. चलो च्या रेडी जाला. च्या पिवया मागीर ऊन उदक पिवन जाला ऊन जाला. बट आणि आता ब्रेकफास्ट कसं करची म्हाका कळना. काल असना संजे वेळा हांव घर कडेन येताना असना म्हाका चिक्के भूक लागला तर हांव असना रवा डोसा तिंबत गेल्लें. तर हांगा तेंची रवा डोसाच करता असो थोडें पीठ व्हरला न्हय मागीर भितर दवरलें मागीर हांव लेक वेस्ट करची नाका. यांची करता सर ब्रेकफास्टाक रवा डोसा. आतां जाल्यार 4:30 आतां हांव जावन घर कडेन आशिल्लो म्हळ्यार घर कडचें काम आशिल्लें. तर आतां जस्ट भायर पडलें क्लासा खातीर आनी हांव वता आतां गोवंडीक. आमगेले हांगा न्हय अय्यप्पा स्वामीलें कसं ताका तांगेलें म्हळ्यार सेलिब्रेशन आसली आमगेले हांगा. तर सकाळ दाखोवन असं चेंडे आनी पुरा वाचता आशिल्लें. तर पळया आतां म्हाका क्लास जो ताजी मागीर वचून हांव दर्शन घेवन येता. एक काम करता आतां चिक्क्या वचना च्या पिता हांगा म्हळ्यार हांगा एक च्याचें दुकान आसा तें पिवया चिकी गरम गरम म्हळ्यार ताळ्याक चिकी लायक जातालें. तो च्या पिवया आतां. खंय पळयल्यार हांव कन्स्ट्रक्शन हांगाय कन्स्ट्रक्शन आसा. लायक चिकी आल्ल्यांनी पुरो घालला तांतू तर चिकी लायक जालें. तो म्हाका क्लास जालें आतां घर कडेन वता आसा. सांजवेळ जालें म्हळ्यार वापस बॉडी दुखच्या लागलें दुखच्या स्टार्ट जाला आनी तो सांगता ताका आनी गळय चिकी आतां मक्कयताच वापस. हांव सांगला ना तावडीची सांजवेळ जाल्ली म्हळ्यार विंगडच येता. चलो हांगा तो सिग्नल स्टार्ट जालें आतां वता. तो जस्ट आतां पावलो इतलें ट्राफीक आशिल्लें बापरे. आज कसं वतना कसं ट्राफीक आशिल्लें. तर आतां आमी जस्ट आतां आमी गार्डन आयल्या आनी आमगेल्या हांगा आसना अय्यप्पा स्वामी आसना थंय फंक्शन आसा. तर ताजे खातीर दर्शन घेवच्या खातीर आमी दोगो आतां वता सदी. तर जस्ट आमी हांगा आतां पावल्या तिलकनगर अय्यप्पा भक्त समाज. तर राजी भितर वचा आतां आनी पांय पडया कितलें छंद दिसता पळया देवालय. कितलं ब्युटिफूल दिसतास पळया. कितलं छंद डेकोरेशन आणि अलंकार केला पळया देवाक. अय्यप्पा स्वामी पुरा सबरी म्हणल्यार तो कशी असता त्या स्टेप्सांनी पुरा तशी केला पळया. होय अन्नदान तशी सोय अशी दिसता म्हाकाय होय. बार छंद जाला न्हू हांगा. सुपर ब्युटिफूल केन्ना लायक जाता.
हांगा येवन केन्ना पीसफूल फील जाता. डान्स परफॉर्मन्स असं पुरा ते आता रेडी जावन आयल्या. हे 2 दिवस इव्हेंट आज आनी फाल्यां. आज ही मला इतलं गर्दी ना हांगा आनी फाल्यां मस्त गर्दी आसतलो म्हाका. फाल्यां मेन डेट हांगे म्हणल्यार हांव तुका म्हाका तो येवचें जेन्ना फाल्यां सॅटर्डे असं हांव ट्राय करतलें म्हाका जाल्यार येता ऑफर. हांगा आमी प्रसाद घेतला आता. कांयच हें म्हाका सांगा एक कसं प्रसाद हे तांदळाच आसता हें आनी हें पंचकजाई तें तसं बट हें पायस म्हणके असं कसं की बट ते हलवा म्हणके लागता असं टेस्ट नाही हलवा म्हणके नाही ते टेस्ट बट टेस्ट पण आमगेल केळा हलवा आनी कशी असता हां. तशी टेस्ट येता. फूड खाला हांवें बट नांव गोतना कसं ताचें ताका प्रसादम म्हणटात तांणी. रायट आता प्रसादाक म्हणटात तांणी प्रसादम बट कसल इन्ग्रेडियंट असं म्हणत ना. आणि तो इतलो गोत असं राईस असं गोवन तुझं पण केळवय असं म्हाका अशी फील जाता. आसता हे जे प्रसादम असनो भारी टेस्टी असं हय पद्धती केळ्या हलवा म्हणके जत्तस या केळा हलवा म्हणके फील जाता म्हाका. होय सुपर असं सुपर मस्त लायक आणि ते अन्य ते पंचकजाय म्हणके होय त्यावेळी मस्त लायक असेल. Later that same evening. आज येसनो लायक करून दर्शन जाल्लें आमगेल्या अय्यप्पा स्वामीले आमगेल्या हांगाचे आशिल्लें आनी घर कडेन लायक जेवली आनी जस्ट कुडा आयली. कुडा म्हणल्यार रे रूमांत तितली अच्छा कळली वय तुका हांव लागली तुका आमची गेली येत म्हाका कोण की बरेला ना कसं नाही शी स्पीक्स गुड आमची गेलाय. ओ जय जय थँक्यू मॅम आय विल नेवर फॉरगेट यू. पाय मेन इव्हेंट ॲक्च्युली थंय पुरा प्रोसेशन बट म्हाका जायना मेगा क्लासेस पळय सॅटर्डे पळोवच्या बारी लायक ते पुरे वज्जप आनी पुरे कर न्हू ते प्रोसेशन लायक जाता. आनी म्हाका टायम आसल्यार ब्लॉग घेता जस्ट आतां हांव स्क्रोल करता आशिल्लो आनी म्हाका व्हिडिओ येद्रक आयला आमगे समीमिंदर तीर्थ सोमेले तांणी असनो सुधींदर तीर्थ फल उद्यान न्हू फलोद्यान अंबलमेडीन तो थंय चमकलेले ते हांव व्हिडिओ पळयला फल उद्यानान तो वचून म्हळ्यार व्हड फणस होय पणस लायक येतोच ते पळोवच्याक इतलो व्हड पणस आनी ताची मागीर कस्टर्ड एप्पल पॅर ते प्लक करता आशिल्ली ती होय. झाडां दुखून आनी अशी वांटीत आशिल्ली ती होय, म्हळ्यार प्रसाद. प्रसाद पण ते इतले सांग झाडाक इतले व्हड फणस आयला ना ते होय आनी फणस म्हळ्यार कितली म्हळ्यार आमगे लायक आमची गेला तूं आमची गेला फणस न्ही पणसू हा जय तू मराठीन फणस आमची पणस सांगची. अरे बट मेगेल ऑडियन्साक मेगेल कोंकणी कळटा डोंट वरी. ठीक आहे तू म्हाका सांग आता पणसान तू कसन कसन व्हेरायटी करे तू सांग आता. त्यांक तर सांगता आशिल्लो हांव आमगेल्यान तूं फणस म्हळ्यार कितले टायप कितली व्हेरायटी फूड आसता बाकीची कम्युनिटी इतली करनात बट आमगे फूड न्ही डिश डिशेस कितले आसा कडगी फोडी अच्छा कच्च्या फणस असताना विंगड पकल्यार मागीर विंगड पिक्कील गो पकलाल नाही गो अरे यार मिगेल कोंकणी तांकां कळटा कच्च्या न्ही हरवें मम्मे ह्यो म्हाका उलोवचें कसो होणा करेक्ट करतस तुका जायत पण मग ते पक्का आणि कच्च्या म्हणच्या लागेल. हा जायत ओके ओके सो कच्च्या फणसाचे कडगी फोडी कडगी चाक्को हो हो कडगीचे कडगीचे नॉनचे मागीर कडगीचे गोज्जू ते काय न्ही हांव म्हाका आयकत ना सॉरी हांवशी म्हणलें मिट्टा घाल्लें मिट्टा घाल्लें कडगी आसता न्हू म्हाका आवडूंकच ना म्हाका सॉरी कोत ना म्हाका फेकॉलॉजी दितास ह्यो हागे आयकू नाका ती जायत ओके चुको जाल्यार तुम्ही करेक्ट करा ती सॉरी न्ही तुम्ही सांगा ती हा जाय कडगीच कसन आनी ह्या तर कच्च्याचे जाल्ले मागीर पकलेले कडगीचे तू गोतस चक्क जाल्लो कडगीचे तू पुलाव खाल्ला बिर्याणी त्या तर त्या चक्क्याचे तू बिर्याणी करतलो नाही कडगीचे विंगड बिर्याणी असता त्यावेळेस फुल मटन म्हणके लागतं. अरे ते बिर्याणीचे आउटलेट्स असना मस्त पुरा घरकड होम डिलिव्हरी तांतू भितर जॅकफ्रूट बिर्याणी असतं आम्ही ऑफिसात मागवून खाल्ला. अरे कसं टेस्ट येता मेगेल आम्ही करता कडगीचे बिर्याणी एक नंबर फुल मटन मसाला पुरा गाल सेम टेस्ट लागता खाली ते मटन नाही असतात ते कडगी असतात कडगी ते अरे यार ते तोंडात उलटा आयलं बद्दल सांगतो इतलं सुपर असते लायक जाता कडगी पुरा खावचे लायक जाता आणि मागीर पकल्यारी खाऊचे पिकिले फ्रूट खावच्या मस्त अशींची खाऊचे उदरावन खाऊचे ताजे बिकंड आणि गाणो
हा वय बिकंड करता सीड त्याचे ताजी बिकंडाचे तू लायक करून खाल्ला हे पुरा ताका बॉईल काणू मीठ घालून खाल्ला तू ना. अरे मस्त लायक जाता खावच्या का ताजी मागीर सोडच्या काय लायक जाता हे? होय गॅस त्याची किती राव या पूर खाय ना बद्दलची तू कितले खाल्ला ना तितले गॅस भायर येता बट मजा येते खावच्या खातीर मोम असना तो पुरो हापळो न्ही पुरो करता आशिल्लो गऱ्या हापळू हे पुरो तर आज असना हाडचे कडगीचे आणि ताजे मागीर त्या बिकंड वरलाल ना ताका लायक सिज्जोचे आमी पुरो खावचे मजा येता आणि ते कसं आम्ही खाता ते फ्राईड हा गऱ्यांक कोरो हा त्यावेळी तर फणसाची होय त्यावेळी आणि एक असं सॉलिड लागतं ते आणि एक असं साल मिठ्ठा घालतात गद्दस कसं साल म्हणल्यार सल्ला उपकरी मीन्स हा साल म्हणल्यार ते गोर असतो न्हू फणसाचे ताका लायक कोण स्लाइस करचे मिठ्ठा घालचे आणि ते लायक कोण एब्झॉर्ब कितली टेस्टी लागे ना हा म्हाका त्यावेळी लायक जाता सुपर जाता आणि एक असं मेगल मोमोमा गांवांत मगूड कसो आसा आमी पुरो मोम आनी हापळ करचे आशिल्लो न्हू ताची मागीर वयरची आसलो ताचे ते बिकंडांनी घालून वयरची कसन की रांदय करता आशिल्ली ती वयरचे ते कट्टुकूर न्हू आतां म्हाका उडगास येना कसो टेस्टी लागता यार म्हाका ते आतां उडगास येना ते म्हळ्यार ते ताजी एक रांदय आशिल्ले पणसांत आसना 2 व्हेरायटी आसता एक कसं नाव डॉर्को आणि एक तुळू पणूश आसता लागले आणि एक कोंकणी फणस कोंकणी फणस नाही का तुळू फणस असं मस्त ते म्हळ्यार सॉफ्ट असता बिजी असता पच्ची आणि आमी बरोबर खाता आशिल्लें ते चड खावच्यानूच जी करनो पोट दुखता करनो मुळीक खाल्ला हांवें पणसा मुळीक खाल्ला हांवें व्हॉट इज दॅट तो पणसा मुळीक काही नाही मुळीक होय म्हळ्यार पणसा मुळीक म्हळ्यार पणसाचे म्हळ्यार हें खाल्ला हांवें आमी ते कशी मूंग भजी खाता बरें सांजसान तशी पणसाचे पिट्टा या मूळ हे कोर न्हू तेलान सोडचो मुळीक जाता ताजे म्हळ्यार गोळी भाजी म्हणजे हा गोळी भजा मागे ते गोड असता चिकन ओके सुपर टेस्टी असता तू केन्ना या पूर खेळला गांवांत मस्त खावय न्ही तू गांवांत मस्त खाल्ला हांव म्हाका कसं नाही खावय ना सुपर मजा खाली येता ब्लॉगान सांगता गाईस तू गांव वर न्ही जाल्यार हांव कसं करचें अरे तू वर का आतां काय वर फंडू का आणि त्या खावो खावय आतां कशी खावची ते आतां कोण करता ते गांवांत कोण मग कसं करतो आतां जनरेशन गेल्लें आता तूची हांड दिव काय तर तू सांगली ना मॅ आतां हांव पणस काय रान्ना वचून हाडूं आतां पणसू हांगा रान ना गांवांत आसा गांव वचून हाडयत बट ते तांगेल स्वताचे आमी वचून आयल्यात आनी आमकां कांसळा घालतात आनी कांसळा उसाळ सांगतली बट मग ते खाऊ का आता तू कसं की सांगली ना मुळीक पणसा मुळीक वे तर पणस हाण दी करया ओके आज मस्त ज्ञान दिलं पणसावेर न्हू आज पुरा फणसाचे डिस्कशन दिसता पणसू स्वप्नान तुवें फणस येताल दिसता रात्री पणसा मुद्द खाल्ला वे केन्नाय ऐकला काय न्ही अरे टेस्टी तेव्हा एक सुपर लागता ताका वयर लायक कर न्हू म्हळ्यार तूप आनी घाल ना हय 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 पुरो खात यो ना वे म्हाका पुरा करता उदोन तू म्हाका मस्त खावेला मम्मा खाय न्हू ताची मम्मा प्लीज म्हाकाय खावय मम्मा खावेला बाप पुरो आनी फणसू आनी म्हाका स्वप्नान तुवें फणस येताला आजी जय चलो आता मी वीडियो एंड करता थी तुमको पूरे जाने का वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर आणि सबस्क्राइब करा आणि तुम्ही फणसाचे कसन खाल्ला ते प्लीज कमेंट सांगा ती डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस गुड नाइट बाय टेक केअर